ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें एक विजन आसा कित्याक आमचे महिला रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून आनी तेज्या लागून जे 33% रिजर्वेशन जे आसा जे हेन फुडें सगळ्या इलेक्शन जी आसतली ती मागीर असेंब्ली इलेक्शन आसूं लोकसभा इलेक्शन आसूं हांगा सगळे महिलांक रिप्रेझेंटेशन मेळटलें कित्याक पयलीं आमी पळयताले फक्त पंचायत लेवल आनी म्युनिसिपालिटी लेवल मेळटालें आतां हे आमचे असेंब्ली लेवल लोकसभा इलेक्शन लेवलाचेर सगळे कडेन मेळटलें आनी हो स्टेप खरो घेतला म्हणटा तो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो तसो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन घेतलेलो आसा आनी तेणेन खंय तरी आयज लोकांक दाखोवन दिलेलें आसा आयज तुमी पळयता दिल्ली इलेक्शन आमी सारकें स्वीप केल्लेलें आसा आनी जेन्ना इलेक्शन स्वीप केल्या नंतर जी नांवां आमी आयकताले जे चीफ मिनिस्टर हो जावंक शकता अशी नांवां येताली बट आयज एक महिलाक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन केल्लेलें आसा ह्यान पयलीं आमी दिल्ली आमी पळयताली आमची ग्रेट लिडर जी पयली सुषमा स्वराज आसलेली तेजे उपरांत म्हाका दिसता ही सेकंड लेडी जी आयज आमची जाता आयज स्वेरींग इन जाल्लेले आसा रेखा गुप्ताचे जे न्यू चीफ मिनिस्टर आसतले आमची दिल्लीची सो हेजे लागून म्हाका दिसता जे डिसिजन पार्टीन घेतलेलें आसा हेचे बाबतीन महिलांक खंय तरी इक्वल रिप्रेझेंटेशन दिवचें म्हणून आनी म्हाका दिसता हो योग्य डिसिजन आसा एक्शन स्पीक लावडर दॅन ऑलवेज कित्याक आयज पळयता आमी कित्याक आमचे पार्टीन फक्त इलेक्ट्रल पॉलिटिक्साचेरूच न्हू इवन ऑर्गनायझेशना बाबतींत आयज ऑर्गनायझेशना बाबतींत सुद्दां आयज इक्वल रिप्रेझेंटेशन आयज आमची एवरी मंडळाची 31 लोकांची कमिटी काडलेली आसा आनी हे 31च्या भितर कंपल्सरी 10 महिला आसूंक जाय ही आमकां कंपल्शन घातलेलें आसा पयलीं अशें आसनासलें सो आतां इवन इन ऑर्गनायझेशनान सुद्दां आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर आमचो नॅशनल प्रेजिडंट हेंच्यांनी कंपल्सरी केलेलें आसा की लेडिजांक रिप्रेझेंटेशन दिवचें आनी तेजे लागून दिसता येणारो काळ जो आसा पळय तो महिलांक लागून म्हाका दिसता सुरक्षीत आसा आनी तेज्या लागून चडांत चड महिला जी लोक आसात ही पॉलिटिक्सान भितर येवपाक शकतली कित्याक आमी पळयताले महिलांक सदांच फाटीं दवरताले आनी जे जेंट्स आसतात फुडें आसताले बट हे रिजर्वेशन जाल्या नंतर जो गव्हर्मेंटाचें डिसिजन जाल्या नंतर मॅक्सिमम महिलांक आमी हे पॉलिटिक्सा भितर न्यू लेडीज रिप्रेझेंटेशन आमकां दिसतलें